त्या 25 तारीख पर्यंत की काणकोण भागांतल्यान 1000 व्हॉलंटियर्स आमी रजिस्टर केला. महिला, तरुण अशा तरेचे आमकां मदत करपी अशा तरेचे 1000 व्हॉलंटियर्स. आणि ह्या व्हॉलंटियराच्या माध्यमांतल्यान की प्रत्येक गांवांत ही चळवळ आमकां उबी रावची अशें दिसता. आणि आज आमी त्या कन्सेप्टाची एक रॅली 1 तारखेक आमी आयोजन करता. त्या रॅलीचे म्हणजे 1000 स्वयंसेवक जे आसा न्ही ते रॅली ते सहभागी जातले. आणि ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे स्वयंसेवकांचे एक अधिवेशन जे आसा न्ही की आमी ते घेवपाक सोदता. म्हणजे ते 1 तारखेर 4 वरांचेर थंय काणकोण बस स्टँड आसा न्ही ह्या बस स्टँडाचेर ते अधिवेशन रॅली गायतोणे मैदानांत जातली. आणि फुडें वचून आमी ताजें रुपांतर जें आसा न्ही अधिवेशनाक म्हणजे आमकां फुडले कशा तरेन आमकां वचपाक जाय अशा प्रकारचो कन्सेप्ट घेवन वतले. आणि म्हाका दिसता की ही चळवळ आनी नेटान सुरू जावची. आणि गोंयांत जो 3% जो लोक आसा म्हणजे सरकार जरी पावना जालें म्हणजे एखाद्या सरकाराचे कागदपत्री अडचणी आसूं येता जाल्यार आमी गोंयकार म्हणजे मूळ जो एस्टाब्लीश गोंयकार आसा आमी म्हणजे आमच्या गोंयकारांतल्यान सद्विवेक भावना म्हणजे संवेदनशील आशिल्ले अशे गोंयकार आमी एकठांय आयले जर जायत न्ही जाल्यार 2% किंवा 3% लोकांचे प्रश्न आमीच मिटूंक शकता अशें म्हाका दिसता. आणि त्या दृश्टीन हो प्रयत्न आसा. आणि हें करता आसतना तो फुडें वचपा खातीर आमी 1-2 गजाली केल्यो आसा. एक रॅली, एक सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अधिवेशन आणि दुसरें हाका एक लागणारे सॉंग्स जे आसा आमी त्याचे रिलीज करता. म्हणजे श्रमदामाचें म्हणजे एक प्रेरणा मेळपा खातीर स्फूर्ती मेळपा खातीर आसा न्ही तें गीत आमी तें व्हिडिओ गीत जें आसा न्ही तें त्या रिलीज करता. आणि ह्या सगळ्या कन्सेप्टाक उभारी मेळपा खातीर आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां ह्या कन्सेप्टाचो आमी ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून जे आसा न्ही त्या दिसाक आमी फाल्यां दिसाक घोशीत करता. ते प्रत्यक्ष आसचे ना, ते युरोपाक आसा. ताणें सांगलां की आपल्याक तुमी ताजी मान्यताय घेतली आसा, तुमी फुडें आपल्याक फुडें व्हरपाक कांय हरकत ना अशा तरेची मान्यताय दिल्ली आसा.